विसा उपरांत तुमकां येवकार. 2 ऑक्टोबराक प्रुडंटाच्या वर्सुकी दिसा गोंयांतले हे नंबर 1 चॅनल आपली वेबसायट लॉन्च करतले. प्रुडंटाच्यो सगळ्यो बातम्यो आनी कार्यावळी ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. 5 वर्सां पयलीं 2 ऑक्टोबराक प्रुडंट सुरू जाल्लें. ते निमतान सांजे 4 ते 8 मजगतीं येवकाराचो सुवाळो दवरला. त्या वेळार ही वेबसायट ऑनलायन जातली. आयतारा 2 ऑक्टोबराक प्रुडंट मिडिया आपलो 5वो वर्धापन दीस मनयता. 5व्या वर्धापन दिसा प्रुडंटाची वेबसायट चालू जातली. ह्या वेबसायटीक लागून प्रुडंट मिडियाच्यो कोंकणी आनी इंग्लीश खबरो आनी हेर कार्यावळी नेटाचेर संवसारभर पळोवपाक मेळटल्यो. प्रुडंट मिडियाचे एडिटर इन चीफ संदेश प्रभुदेसायान ह्या विशीं अदीक म्हायती दिली. 2 ऑक्टोबराक प्रुडंट 5 वर्सां पुराय करता आनीक प्रुडंट सदांच कितें तरी नव्यो नव्यो गजाली पयल्याच खेपे गोंयांत हाडत आसता. ह्याय खेपेक हाडटा 5 वर्सां पुराय करतना. प्रुडंट आपली स्वताची वेबसायट सुरू करता. ही वेबसायट आतां जांचे कडेन केबल कनेक्शन ना तांकांय प्रुडंट पळोवपा खातीर बऱ्याक पडटली. फकत तांचे कडेन इंटरनेट कनेक्शन आसल्यार पुरो. त्याच बरोबर गोंया भायर आमी पावनात, थंय गोंयभर आनी जगभर जे सगळे गोंयकार वा गोंयच्या बातम्यां मदीं जे लोक इंट्रेस्टेड आसात तांकांय आतां हाजे नंतर प्रुडंटाचेर बातम्यो आनी आमची जी नवे नवे प्रोग्राम्स आसात ते सगळे प्रोग्राम्सय पळोवपाक मेळटले. इतलेंच न्हय तर ताजे नंतर त्या शिवाय कोणा कडेन ट्विटर अकावंट आसत वा फेसबूक अकावंट आसत जाल्यार नासल्यार ओपन करात. प्रुडंट तुमकां फेसबुकाचेर मेळटलें, ट्विटराचेर मेळटलें. इतलेंच न्हय तर आतां ट्विटर आनी फेसबूक ह्या मोबायलाचेरय मेळटात आनी त्याच बरोबर व्हिडिओ 3G कनेक्शन आशिल्लेय बी मोबायलाचेर मेळटात. तुमकां मोबायलाचेर प्रुडंट पळोवपाक मेळटलें. ब्रेकींग न्यूज आनी आमच्यो न्यूज अपडेट्स जश्यो घडटात तश्यो त्यो ट्विटराचेर फेसबुकाचेर तुमच्या मोबायलाचेर मेळटल्यो. जाचें इनॉग्रेशन आमी फाल्यां 2 ऑक्टोबराक करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार शान. मांद्रेकारांक मंत्री जावपी उमेदवार जाय आशिल्ल्यान मांद्रेची तिकेट आपणाकूच मेळटली अशें रमाकांत खलपाक दिसता. सोपटे काँग्रेसींत आयिल्ल्यान राष्ट्रवाद काँग्रेसीचो फायदोच जातलो अशें राष्ट्रवादीचे इच्छूक उमेदवार संगीता परब म्हणटा. फाटले कितलेशेच म्हयने मांद्र्याक काम करपी समीर साळगांवकार ह्या विशयाचेर उलोवपाक तयार ना. जाल्यार भाजपाक कांयच फरक पडचो ना अशें लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक दिसता. आमदारकीचो राजिनामो दिवन काँग्रेसीत प्रवेश केल्ले भाजपाचे आदले आमदार दयानंद सोपटे मांद्रे मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीच्या तिकिटाचेर वेंचणूक लडोवंक सोदतात. ताका लागून मांद्रे मतदारसंघातले राजकी चित्र बदलूंक शकता. मांद्र्यांतल्या लोकांक मंत्री जावपी उमेदवार जाय अशें आदले आमदार रमाकांत खलपाक दिसता. दयानंद सोपटेंचो प्रवेश जाला काँग्रेसमध्ये, त्यामुळे माझ्या दृष्टीत काँग्रेसची स्थिती आणखी बळकट जाल्या. मी सांगितलें की म्हाका तिकेट मेळटली किंवा सोपटेन सांगितलें किंवा आणखी कोणी सांगितलें तागड्यान कांय अर्थ नासता. हो अनुभव आतापर्यंत सगळ्यांनी घेतलेलो आसा की रमाकांत खरं ते सांगतात भाई तुम्ही जर निवडून गेले तर मंत्रिमंडळातल्या मंत्रीपदात तुमचे कोण आडोवंक शकना. तर ही जी भावना जी आसा त्या भावनेचो खोटी आसा अशें कोणें म्हणूं नजो. दयानंद सोपटे काँग्रेसीत आयिल्ल्यान आमचो फायदोच जातलो अशें आदली आमदार राष्ट्रवादीची फुडारी संगीता परब म्हणटा. आता सध्याच्या ह्या घटकेक तरी कांयच उडोवप योग्य जावचें ना. ज्या वेळास प्रत्यक्षात निवडणुकीचे वारे व्हांवतले तर त्यावेळेस खूपशे चेंजीस जातले आणि त्यावेळेस ती जी परिस्थिती आसतली त्या परिस्थितीचेर सगळें डिपेंड आसतलें की पुढे कितें जातलें ते. सध्या जर आतांच त्याच्या बद्दल उलोवप किंवा मत व्यक्त करप. पेडणेच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. 2 ऑक्टोबराक आयिल्ल्या हुंवारांत काणकोणच्यान 42 किलोमीटर पयस आशिल्ल्या कडवड कारवारच्या लोकांकूय बरेंच लुकसाण जाल्लें. ह्या वाठारांत पालसाण कोसळिल्लें, लोकांची घरां काबार जाल्लीं आनी कांय जाणांक मरणूय आयिल्लें. तांकां कर्नाटक सरकारान नोकरेचें उतरूय दिल्लें, मात अजून कांयच जाल्लें ना. पळयात बबीश बोरकाराची खबरामाळ हुंवाराची 2 वर्सां. 2 वर्सां पयलीं हुंवाराचो फटको कडवाड कारवारा रावपी लोकांक बसलो. काणकोणच्यान 42 किलोमिटराचेर कडवाड हो गांव आसा. हांगा पालसण कोसळिल्ल्यान 15 घरां काबार जाल्लीं. हातूंत 19 जाणांक मरण आयिल्लें. तळेकार फामिलींतले वट्ट 8 जण मरण पाविल्ले. मरण पाविल्ल्यांच्या फामिलेक सरकारान 1 लाख रुपया दिल्ले, पूण तांकां कर्नाटक सरकारान उतर दिवनय नोकऱ्यो दिवंक नात. तेन्ना मिराबाय नायकाचे चल्याक मरण आयिल्लें. आपल्याक पोसपाक कोण ना अशी ती म्हणटा. कोण आयकत आमी सांगिल्लें
मागीर साकर सांगतलो कोण ना कित करूं आमगेले बाई एक म्हातार आशिल्लो मागीर तो बाई वाऱ्याक जाला आनीक हांव एकलें मागीर चेडो 30 वर्साचो वायट जालो आतां आमकां पोस्टल सुद्दां कोण ना. कर्नाटक सरकारान ह्या लोकांक सुवात दिल्ली, मात आर.ए. संघान ह्या पिडीत लोकांक ही घरां बांदून दिल्यात. पूण ही घरां खूब धाकली आसात अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आनी तुमचे घर गेल्लें दुकान गेलें तें दुकान गेलें काय दिलें ना. घर आशिल्लें दुकान आशिल्लें जॉयंट येयलें काही दिलें ना. आर.ए. संघान क्वॉर्टर्स दिले पूण कर्नाटक सरकारान कांयच दिवना बांदून बी घर काय बांदून दिना. आमकां दिता म्हणटे नोकरी दिता म्हणटे ते घर आमचें 56 दरवाजे पूण आतां केदी दिलें तुमकां. आतां दिला एक 2-2 रुपयाची झोपडी दिला आमकां. 2 वर्सां जावनय सरकारान आनीक मजत करूंक नाशिल्ल्यान लोक बेजार आसात. कर्नाटक सरकारान आर.ए. संघान मेळोन स्थलांतर केलेंच पूण ज्या तरेन तांकां नुकसान भरपाई मेळपा जाय आशिल्ली तशी मेळना अशी स्थानीक लोकांच्यो कागाळी आसात. प्रुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकर. इफ्फीचो समारोप सुवाळो गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसाच दवरपाक विरोध करून पासून तो 3 डिसेंबराकूच दवरला. सरकाराच्या ह्या निर्णयाचो सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन निशेध केला. निशेध उक्तावपा खातीर 2 ऑक्टोबराक समिती पोरण्या गोंयांत धरण्याक बसतली. इफ्फीचो समारोप सुवाळो सान फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसा दवरचो न्ही म्हूण लोकांनी सरकारा कडेन मागिल्लें. हे खातीर गोंय सरकारान दिल्ली म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालया मेरेन हो विशय व्हेलो. इफ्फीचो समारोप सुवाळो एक दीस आयल्यान हाडचो म्हूण यत्नय केलो. हाका लागून इफ्फीची कबलात 15 भर लांबणेर पडली. मात केंद्रान निमणे मेरेन गोंय सरकाराचें आयकून घेतलें ना. फाटल्या सोमाराक कबलात करतना इफ्फीची कार्यावळ आसा तशीच दवरली. सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी हाका लागून सरकाराचेर बेजारल्या. ते 23 तारखेर स्टार्ट करताले आनी 2 तारखेर काबार करताले पूण ह्या वर्सा पळोवपाक गेल्यार इतलें सांगलां आसतना मुद्दम जावन अशें दिसता 2 तारखे आसलो तें 3 तारखेर दवरलां आनी हेका लागून आमकां गोंयच्या सायबाचें फेस्त करपाक इतलें प्रॉब्लेम जाता. पोरण्या गोंयच्या चर्ची लागसारच्या वाठारा खातीर मास्टर प्लॅन तयार करपाची मागणी समितीन सरकारा कडेन केल्ली. सरकारान तातूंतय लक्ष घाल्लें ना. मास्टर प्लॅन जाय आमकां. आख्या ओल्ड गोवा हितून पळयलें जाल्यार ट्रॅफीक पार्किंग प्लेस सारकी ना, टॉयलेट फॅसिलिटीज झिरो, सेफ्टी एमर्जन्सी एंड सेफ्टी आय कॅन से नथींग. आनीक अदर फॅसिलिटी म्हणजे तिका सोड ड्रिंकींग वॉटर दीस दॅट ब्युटिफिकेशन कांयच ना सद्याक. 2 ऑक्टोबर दीस संडे कमींग संडे आमी पिसफूल धरना करता. इतिहासीक म्हत्व आशिल्ल्या सुवातीच्या 200 मीटर सरभोंवतणी बांदकामां उबारपाक मेळनात. मात पोरण्या गोंया लोकांनी सर्रास बांदकामां उबारल्यात. समिती म्हणटा तांचेर कारवाय करची. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.